कळोवक जिजुतें म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमच्या फिरगजांनी 6 विशेन पावल सभा आसा. तुमचे पैकी कोणी हांगासर विशेन पावल सभेंत आसात की? कोणी नात? आसात? ओके. विशेन पावल सभा आमच्या फिरगजांनी आमकां सगळ्यांक सांगात घेवन काम करता पळय गे. ती जावन तांचेंच कितें करून ती करतात की आमकां सगळ्यांक फिरगजांतल्या हर एकल्याच्या घरांत ती वेतात. कोणा खातीर ती वेतात? तांचे खातीर न्ही. फिरगजेंत कोणो दुबळीं आसात, कश्टांचीं आसात, गरजेवंत आसात, तांचे वचत आमच्याच भाव भयणी तें कितें आसा, दान आसा तें एकठांय करतात आनी आमच्याच भाव भयणीक ती पावतात. हे एक मिसांव आमच्या पवित्र सभेंत आसा. आयच्या दिसा आमी दुर्बळी पवित्र सभा ह्या विशयाचेर नियाळ करता. आमचो पापा फ्रांसीस ताणें म्हणलें एक उतर आसा, म्हाका दुर्बळी पवित्र सभा पळोवंक जाय. म्हाका दुर्बळ्यां खातीर आसची पवित्र सभा पळोवंक जाय. एक बारीस इंट्रस्टिंग संगत पापा फ्रांसिसा विशयांत आमी आयकल्या जावंक पुरो, तुमी वाचल्या जावंक पुरो. पापा फ्रांसिसाचें नांव कितें? पयल्याचें बाप्तिस्माचें नांव कळीत आसा गे? जॉर्ज बर्गोग्लियो म्हणून, अर्जेंटिनाचो तो पाप साहेब जावन विसून येवच्या फुडें वोटींग आसता. सुमार 115 कार्दिनल सांगाता मेळोवन वोट घालतात. आनी हो पापा कार्दिनल ताच्या अनेकल्या सांगात्या सांगता कार्दिनल ह्यूम ते सांगता बसोवन आसले, कावंटींग जावन आसले. आनी त्या वेळार खबर आयली की पापा फ्रांसीस 2/3 मेजॉरिटी मेळोवन 77 वोट्स मेळोवन तो ताका पापा जावन विसून काडला. आनी त्या वेळार ताच्या सांगाता बसून आसलो कार्दिनल ह्यूम ताका पटलून धरून म्हणालो खंय, दुर्बळ्यांक विसर नाका. ताणें कुशालायक सांगलें की वा निजायकी कितें अर्थ आसून सांगलें की कळीत ना. म्हळ्यार आतां कोणी मुखल्या वयल्या हुद्द्याक वेता आसतना आमी सांगता तूं व्हड जाताना म्हाका एक सांबाळ साहिबा म्हणून. तशें म्हळें की वा नीज जावन ताणें कितें म्हळें ताचो अर्थ पापा साहिबाक कळ्ळो. आनी तो म्हणटा कार्दिनलान सांगलें तें उतर म्हज्या काळजांत उरलें. आनी भायर येवन मिडियाचे थंयसर आसले रिपोर्टर्स आसले, तांच्या लागीं उलयता आसतना कोणें एका रिपोर्टरान विचारलें, आतां तुवें नांव चेंज करूंक आसा, दुसरें नांव काण घेवंक आसा, खंयचें नांव तूं विस्ताय? आनी त्या वेळार ताणें चिंतून सांगलें, हांव फ्रांसीस आसिसीचें नांव घेवंक आशेतां. सगळ्यांक अजाप जालें, कित्याक फ्रांसीस आसिसी? कित्याक म्हळ्यार पयलें हांव न्हू इगर्जेच्या चरित्रांत पळयलें जाल्यार पाप साहेब आपल्या पयलें कोण पाप साहेब आसले तांची नांवां तें घेतले. आतां जुवांव पावल दुसरो म्हणून जाल्यार थंयसर पयलें एकलो कोण आसलो म्हण अर्थ. तशें पयलें कोण पाप साहेब जावन आसले तांचे नांवां ते घेतले. हांगासर नवोच एक मनीस फ्रांसीस आसिसी कित्याक? आनी पापा फ्रांसीस म्हणलो फ्रांसीस आसिसी कित्याक म्हळ्यार तो एक दुबळो धार्मीक जावन आसलो, दुबळो मनीस जावन आसलो. सांगात आस दुबळ्यांचो मोग ताका आसलो. आनी त्या देखून ताचे बरी हांवय दुबळो जावंक जाय, ताचें नांव हांव घेतां. हें सांगलें उपरांत सगळ्यांनी खबर फायज जाली. वॅटिकनान थोडे हांसले खंय, हें बेश्टें तो सांगता म्हणून, बेश्टें नांवा खातीर सांगता. पूण अर्जेंटिनाचो लोक ताका बिस्प जावन पळयलो लोक म्हणटालो हें ताणें बरें केलें. कित्याक म्हळ्यार तो अर्जेंटिनांत बिस्प जावन आसतना तो आसल्या त्या सिटींत इतली बरी घरां आसलीं, थंयसर जायती रेस्टॉरंटां आसलीं, जायते सवलती थंय आसल्यो. पूण हो बिस्प सडाव जावन खंय स्लम आसा, खंयसर निर्गतिकां आसा थंयसर पळोवंक मेळटालो खंय. आनी हाका साक्ष अर्जेंटिनाची परजा ती म्हणटा हो बिस्प केदाळ पळयल्यार खंयच्या पण एका स्लमांत आसता, त्या लोकां सांगत आसता. आनी ती म्हणटात खऱ्यान पापा फ्रांसीस नीज जावन एक दुर्बळो व्यक्ती, नीज जावन खुद्द जावन एक दुर्बळो मनीस, आनी तो ही पवित्र सभा दुर्बळी जावन आसची पळोवंक अशें येता. दुर्बळी पवित्र सभा म्हळ्यार कितें?
आसोंक बरो हेंगे तें दुर्बळी पवित्र सभा दुर्बळी पवित्र सभा तें कितली आस्त आसा कितलें सकड आसा कितलें बरेंपण आसा पूण कितें सांगता बाबा फ्रांसीस पवित्र सभा दुर्बळी आसचें हांवें पळोवंक जाय म्हळ्यार कितें दोन संगती थंयसर आसात पयल्यान पयलें दुर्बळी पवित्र सभा आमी जाय पवित्र सभा म्हळ्यार आमी सगळीं याजक वा वॅटिकन वा ही गरज नाही पवित्र सभा म्हळ्यार आमी सगळ्यांनी दुर्बळी जाय म्हण पापा फ्रांसीस म्हणटा कशें दुर्बळी जावची म्हळ्यार आमचें जिवीत भोव सरळ भोव सादें भोव सोंपें आसचें भोव गरज आमी सोंपें जिवीत जियेता सरळ जिवीत जियेता जाल्यार सादें जिवीत जियेता जाल्यार असो फळ जावन आमी दुर्बळ्याची सेवा करूंक दुर्बळ्यांक पावोवंक आमकां साध्य जाता देखून दुर्बळी पवित्र सभा हांवें पळोवंक जाय म्हणटा आसतना आमी सगळ्यांनी सादीं जायचे सरळ जिवीत आमचें जायचें म्हणजे पवित्र पापा फ्रांसीस सांगत आस आमी कशें सरळ जिवीत जियेता गे तशेंच कोणा लागीं कितेंच ना तांकां पावोवंक आमी प्रयत्न करूंक जाय म्हणून पापा फ्रांसीस सांगता आनी हें ताचें चिंतप न्हय हें चिंतप बायबलाच्या हर एका पानांनी आसा सुरू तो नाकेर पर्यंत जेजून स्नान घेता आसतना स्नान घेतल्या उपरांत ताणें म्हळें म्हाका दुर्बळ्यांक पवित्र सुवार्ता प्रगट करच्याक म्हाका अभिषेक केला कित्या खातीर दुर्बळ्यांक सुवार्ता प्रगट करच्याक म्हाका अभिषेक केला दुर्बळ्यांक पवित्र ती सुवार्ता प्रगट करचें जाल्यार आपणें पयलें दुर्बळ जायचें आनी सांग पावल आमकां सांगता तो देव जावन आसलो जाल्यार ताचें तें सैम सोडणं आमचें बरें जालो मनशां बरी जालो मनशां बरी निर्गतिका बरी तो जालो कित्याक ह्या संवसारांत आसतना ताचें म्हणलें बिडार ताका नातल्लें खंयसरी रावून ताका सुवात नातल्ली खंयच्याच रितीन कितेंच ताच्या लागीं नातल्लें तितलो दुर्बळ तो जालो आनी तितलो दुर्बळ तो जाल्ल्यान ही दुर्बळकायेची सुवार्ता प्रगट करूंक ताका साध्य जालें जेजू दुर्बळ जावच्या विशयांत आमी दुर्बळी जावच्या विशयांत दोन संगती आमकां सांगता पयल्यान पयलें लुकाच्या वांजेलांत 12व्या अध्यायांत जेजू एक ओपार सांगता जेजू म्हणटा एक ग्रेस्त पिसो आसलो एका कुशीन तो ग्रेस्त आनी एका कुशीन पिसो म्हणटा जेजू कित्याक ग्रेस्त पिसो कित्याक म्हळ्यार तो चिंततालो म्हज्या लागीं आसा तें तूं जावन दवरूंक जागो ना जें कितें बांदपां आसा ती मोडटा नवी बांदता आनी तांतूंत आसतान करता ताणें चिंतलें आपणाचें जिवीत म्हळ्यार म्हजें आस्त बदीक म्हज्या लागीं कितें आसा तें म्हजें जिवीत देखून जेजू म्हणटा हो पिसो ग्रेस्त मनीस कित्याक म्हळ्यार ताका कळीत ना जें कितें ताच्या लागीं आसता आस्त बदीक आसा तें ताचें जिवीत जायना ताचें जिवीत दुसरेंच आसा देखून तो पिसो ग्रेस्त म्हूण जेजू सांगता दुसऱ्यान आनी एक निदर्शन दिता जेजू लोकाच्या 18व्या अध्यायांत थंयसर एक ग्रेस्त तरणाटो ताची ओपार जेजू सांगता हो तरणाटो त्या ग्रेस्त पिशा बरी आस्त बदकाक आपणाचें जिवीत म्हण लेखलो न्हय म्हणून वयल्या बार दिसता कित्याक तो म्हणटा हांवें सगळें देवा खातीर सगळें केलां सगळे उपादेश हांवें पाळल्यात पूण जेजू ताच्या लागीं विचारता ओके तूं आतां संपूर्ण जावंक आशेताय जाल्यार तरी एक काम कर तुजे कडेन कितें आसा पळय तें विकून म्हज्या फाटल्यान ये म्हजो फाटलाव करचो म्हळ्यार तुवें दुर्बळ जायचें म्हळ्यार तुजें जिवीत सादें जायचें तुजें जिवीत जाता तितलें सोंपें जायचें पूण हो ताका तयार नातलो कित्याक ताका खुद्द दुर्बळ जावंक नाका पूण दुर्बळ्यां खातीर कितें करूंक तयार आसा पूण आपूण दुर्बळ जावंक तयार ना आनी हें पापा फ्रांसीस उल्लेख करून सांगता आमी पयलें दुर्बळी जायचें आमी पयलें सोंपें जिवीत जियेचें आमी पयलें सरळ जिवीत जियेचें जेजू सांगता म्हजो शीस जायची जाल्यार तुमी अशें जावंक जाय सुरवेली पवित्र सभा आमी पळयता सुरवेल्या पवित्र सभेंत आसले कोण व्हड शिकपी कोणी नातले आसले म्हळ्यार मासली पाकपी मासली विकतले सुतारी वा कितें दीस कुलीचें काम करतले हे सगळे सांगाता मेळटाले सांगाता येवन मागणें करना सांगाता जेवताले आपणाचे लागीं कितें आसा तें लागीं वांटून घेताले जावं पुरो त्या काळार हें एक आदर्श म्हूण बगल्लें पूण ताचे उपरांत थोडो काळ गेल्या उपरांत जेजूचे शीस न्हय फकत अशिकपी वा दुबळे पगार ग्रेस्त मनीसय सांगाता येयले
आनी सक्कळी ग्रेस्तांनी दुबळे सांगाता मागण्याक येवन सांगाता जेवच्या वेळार थंयसर घडली थोडी घडितां सांव पावल आमकां सांगता तुमच्या पैकी थोडे ग्रेस्त मनीस येतात जेवणाक येतात येवकरिस्ताक सांगाता मेळटात पयले तुमी जेवतात कोणी मागीर आयलो जाल्यार ताका तुमी कितेंच दिनात वा दुबळे लागीं तुमी वांटून घेनात आनी सांव पावल म्हणटा अशें तुमी करता जाल्यार तुमी बेटोस येवकरिस्त तुमी करचें मागणें व्यर्थ कित्याक तुमी पयले दुबळे जायचे तुमच्या लागीं मस्त आसूं पुरो तुमच्या लागीं कितेंय आसूंक पुरो पूण सांगाता जेजू क्रिस्ताचो फाटलाव करूंक तुमी येतात जाल्यार जेजू क्रिस्ताक आराधन करूंक तुमी येतात जाल्यार जेजू क्रिस्ताक येवकरिस्त भेटोवंक तुमी सांगाता येतात जाल्यार त्या वेळार तुमी दुबळ्या सांगाता बरसूंक दुबळ्या सांगाता तांणी कितें जेवता तें तुमी जेवंक तयार जायचे म्हळ्यार अतबेग रितीन तुमी दुबळे जायचे तुमी ह्या रितीन दुबळे जायनात जाल्यार तुमी जेजूचे करेशीस जावंक साध्य ना आनी सांव पावलो सांगलें उतर खंडीत जावन त्या पवित्र सभेक कोरिंताच्या पवित्र सभेक तांकां भोव गरजेची ती शिकवण जावन आसली हाचे वरवीं ही शिकवण तांकां मेळिल्ले वरवीं ते परत तांचें जिवीत सुदरावंक बरें करूंक प्रयत्न करतले आनी धर्मदूताच्या कृत्यांत आमी वाचता केदाळा ही पवित्र सभा जेजूचो पंगड सांगाता येवन मागताले सांगाता एकामेकाक कितें आसा तें वांटून घेताले ते ताला जायतीं बरेंपणां थंयसर घडलीं हांगासर सांगाता वांटून घेवचें म्हळ्यार आजकाल आमी कितें म्हणटा आमी हेरांक दान दिवचें वा काणयेक दिवचें वा आनी कितेंय कुंभव करचें म्हणटा आसतना आमी चिंता आमची एक समाज सेवा वा आमचें एक दान सांव पावल हांगासर सांगता हें तुमची समाज सेवा न्हय हेरां लागीं तुमी वांटून घेवचें म्हळ्यार येवकरिस्ताचें जिवीत तुमी जियोवचें म्हळ्यार हांगासर तुमी जेजू मुखार सांगाता येता आसतना जेजूच्या येवकरिस्ता सांगाता येता आसतना एक कूड तुमी मोडून काण घेतात एक कलशींतलें तुमी पियेतात हाचे वरवीं तुमी सगळा समाज एकच म्हणून तुमी पात येतात जाल्यान तुमी कितेंय दान दितात जाल्यार ती समाज सेवा न्हय वा तुमी दिवचें दान न्हय बगार तुमचें येवकरिस्तान जिवीत तुमी वांटून घेतात त्या देखून आमी कितेंय दिता जाल्यार तें दान न्हय समाज सेवा न्हय बगार हांव येवकरिस्ताचो मनीस येवकरिस्ताचें जिवीत हांव जियेता जाल्यार तें येवकरिस्त जिवीत हांव वांटून घेता म्हणलें एक संदेश तांकां तो दिता आनी अशें सांगाता आयिल्ल्या ह्या पंगडा मदें जायतीं आसर्यां घडलीं 3 संगती थंयसर घडल्यो म्हणून धर्मदूताचें कृत्य आमकां वाचूंक मेळटा 4थ्या अध्यायांत थंय कोणूच गरजेवंत नातुल्लो म्हळ्यार ती सगळीं येवकरिस्ताचें जिवीत जिवंक सुरू केल्ल्या वरवीं तांच्या पंगडांत कोणूच गरजेवंत म्हणलो उरलो ना दुसरें असलें जिवीत जियेल्ल्या वेळार तांच्या मदें जायतीं आसर्यां जातालीं धर्मदूतांनी केल्लीं आसर्यां न्हय ती तो पंगड जेजूचे फाटलाव जर सांगाता असलें एक येवकरिस्ताचें जिवीत जियेल्ल्या वरवीं थंयसर जायतीं आसर्यां घडतालीं म्हणून बरयतात तिसऱ्यान स्वामी हांचें जिवीत पळोवन हांच्या जिविता वरवीं तो तांचो संको दिसान दीस चडयतलो आनी येवकरिस्ताचें जिवीत जियेल्ल्या वरवीं तांकां पळयलो लोक म्हणटलो हे जावन आसात जेजूचे फाटलावदार ह्या रितीने आमी जिवंक जाता गे एक दुबळीकायेचें जिवीत एक सिंपल जिवीत सादें जिवीत सोंपें जिवीत हांच्यान जियोवनी संतोश बरें ते आसात न्ही म्हणून पळयल्लो लोक तांच्या सांगाता मेळटलो आनी अशें स्वामी तांचो संको वाडयत आसतलो तर मुखाच्या भावांनी भयणी आमकां संदेश कितें पयल्यान पयलें म्हजें जिवीत भोव सोंपें हांवें करचें भोव गरज म्हज्या लागीं कितलेंय आसूं पुरो कितेंय आसूं पुरो पूण तें म्हजें ह्या जिविताक जेजूचो फाटलाव करतना ह्या जिविताक व्हड फरक न्हय कित्याक जेजूचो शिस्त जावचें म्हळ्यार ताचे बरी जावचें ताचे बरी दुर्बळें सोंपें जिवीत जियोवचें पयल्यान पयलें जाता तितलें लग्जुरी कितें सडीत करशिता ताचेर इल्लोसो उणो ताचेर जावन इल्लेशें उणेंपण आमी उणें करचें आनी जाता तितलें सोंपें जिवीत दुसऱ्यान आमी हेरांक दिता आसतना वा दान दिता आसतना एक चिंतप आमच्या मतींत आसता वय हांवें काम केलां गळोन पयशे केल्यात घाम काडला आनी अशें म्हज्या वावटीचो फळ हांव दितां देखून म्हजें नांव सांगाचें सैमीक रितीन सारकें हर एकल्याक आमकां आशा आसा हांवें कश्ट काडलात हांवें दिल्यात म्हजें नांव सांगाचें पूण जेजूचो फाटलाव करूंक आमी आशेता जाल्यार हांगासर आमी न्ही जावं आमचें नांव सांगूंक फावो गी म्हणलें एक सवाल कित्याक म्हळ्यार
हांव ह्या मट्टाक येवं न्हू, ह्या मट्टार हांवें आनी एकल्याक दान दिजें जावं पुरी गरजे वा खंयसरी दान दिजें म्हणून म्हजे थंय ही एक सकत आयल्या जाल्यार म्हजे खातीर काम केले कितलेशे जाण आसात. हांव सांबाळ दितां जावं पुरो, म्हजे खातीर वावर केले 10 जाण आसात. तांचें नांव खंयसरी सांगना पळय गे, तांचें नांव खंयसरी सांगना. हांगासर हांवें दिल्ल्यांत म्हजें नांव सांगच्यांत कितें एक अर्थ आसा.